मोगाच्यान तुमकां सर्वांक दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या आत्मीक आटोवाक मोगाचो येवकार हांव मागतां। आज परत एक पावटी ह्या आत्मीक आटोवाद्वारे एक चिंताप आटोवंक देवान आमकां हांगासर एक अवकाश करून दिला आनी आज आमी आटोव करचो विशय जावन आसा मागणें कोणें करचें, मागणें कोणा खातीर करचें आनी खंयचें मागणें देवाक आयकता आनी कसलें मागणें देवाक तें मेसवणेक पात्र जाता। मोगाच्यान हो आटो आरंभ करच्या पयलें एका दृश्टांताद्वारे आमी आयच्या ह्या आटोवाची सुरवात करया। एक धाकटुलो गांव या ती एक हळ्ळी आनी त्या हळ्ळ्यान साबार लोक थंयसर जियेतलो आनी थंयसर एक गुरू ताचें आश्रम करून आसलो। खंयच्याय रितीर त्या हळ्ळ्यांतल्या त्या गांवच्या लोकांक कांय तरी कश्ट आयले तर तांच्या जिवितांत ते त्या गुरू लागीं वेतले आनी ते कश्ट निवारण करचे खातीर त्या गुरू लागीं मागणें करूंक विनवणी करतले आनी तो गुरू त्या लोकां खातीर मागतलो आनी तांचे संकश्ट पयस जातले। पूण हांगासर एक विशय आसा, त्या गुरूक एक विशेष मागणें कळीत आसलें आनी रानांत एक गुप्त जागो ताका कळीत आसलो आनी केदोळाय लोक ताचे लागीं येतलो आनी मागणें करूंक विचारतलो। गुरू सीदा रानांतल्या त्या एका गुपीत जाग्यार तो वेतलो आनी थंयसर त्या लोकां खातीर ते एक विशेष मागणें करतलो आनी त्या लोकांची सर्व कश्टाची परिस्थिती थंयसर नितळ जातली, तांचे कश्ट निवारतले। एका उतरान सांगचें जाल्यार त्या एका गांवांत ही एक परंपरा जावन बदल्ली। थोड्या तेंपान तो गुरू सरलो, देवाधीन जालो। ताच्या उपरांत ताच्या जाग्यार आनी एक गुरू थंयसर आयलो। त्या गुरूक ते मागणें कळीत नासलें पूण तो जागो कळीत आसलो। लोकांनी तांच्या कश्टा वेळी ह्या गुरूची तांणी भेट केली आनी तांचे कश्ट हळू करचे खातीर मागणें करूंक ताचे लागीं विचारलें। हो गुरू सीदा त्या गुपीत जाग्याक वेता आनी देवा लागीं सांगता, देवा कसले परिस्थितीन म्हाका तुवें घालें, अरे म्हाका हें मागणें कितें म्हूण कळीत ना पूण हो गुपीत जागो म्हाका कळीत आसा। लोकांचे कश्ट विपरीत आसात, त्या लोकांक त्या कश्टांतल्यान तूं सुटका दी आनी देव त्या लोकांचे कश्ट निवारतलो आनी ही परंपरा थंयसर मुंदरून आयली। आनी अशेंच काळ पाशार जालो आनी साबार वर्सां उपरांत हो गुरूय सरलो आनी ताचे उपरांत आनी एका गुरून ताचें स्थान घेतलें आनी त्या आश्रमांत निरंतर जावन सेवेक तो आयतो जालो। परत हीच परंपरा मुखारसून वेतली, लोकांक कश्ट येतले देखून लोक परत त्या गुरू लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो, गुरू आमकां कश्ट आसात, कशेंय तरी तुज्या मागण्यान तें परिहार कर। ह्या गुरूक तो जागो कळीत नासलो पूण तें मागणें कळीत आसलें देखून हो गुरू त्या जाग्यार वचनासतनाच आपल्या कुडाक वेता आनी देवाक सांगता, देवा अरे म्हाका तें मागणें कळीत आसा पूण तो जागो कळीत ना, पूण लोकांचे कश्ट हळू करूंक तुज्यान साध्य जातात देखून तूं त्या लोकांचे कश्ट हळू कर, तांची मागणी हांव तुजे मुखार दवरतां आनी खंडीत जाव त्या लोकांक सर बरेपण जातलें, तांचे कश्ट थंयच्यान निवारतले। आनी थोड्या तेंपा उपरांत हो गुरूय मरण पावलो आनी ताच्या जाग्यार आनी एकलो गुरू आसलो आनी त्या गुरूक तो जागोय कळीत ना आनी ते मागणेंय कळीत ना। पूण त्या हळ्ळेची परंपरा अशी आसली की कितेंय कश्ट थंयसर तांच्या कुटुंबांत तांच्या गांवांत उपजाल्ले वेळी ते सर्व त्या गुरू लागीं येतले आनी मागणें करूंक ताचे लागीं विनवणी करतले। ह्या घडये गुरूचे बांदपास कितें म्हूण सांगचें, तो सीदा ताच्या कुडा वेतलो आनी देवाक सांगतलो, अडे देवा म्हाका तें मागणें कळीत ना आनी तो जागोय कळीत ना पूण इतलें मात्र म्हाका कळीत आसा, लोकांचे कश्ट हळू करूंक तुका मात्र साध्य आसा देखून ह्या लोकांची बिरमत पाव आनी ताचे कश्ट हळू कर। आनी मोगाच्यान
त्या लोकांचे कश्ट सर्वेस्पर देव निवारण व्हरतलो, लोकांक सुख शांती समाधान मेळटले, तांचे कश्ट मायेन जातले. हे एक भोव अपुरबायेचें एक दृश्टांत तुमचे मुखार हांवें दवरलें. ह्या दृश्टांतांत 3 प्रमुख संगती आमी गमनाक व्हरूंक फावो. ती जावन आसात, पयली संगत गुरू, आनी दुसरी संगत ते मागणे, आनी तिसरी संगत जावन आसा तो जागो. ह्या तिनी संगतीचें आमी सहमिलन करून पळोवचें जाल्यार एकामेका पूरक जावन आसतले ते संगती लोकांच्या कश्टांक परिहार हाडूंक हे तिनी संगती सांगता मेळ्ळे त्या झाडा परिहार मेळटले म्हणलें एक भावन ह्या दृश्टांताद्वारे कळोवन येता. तरी निजैकी ह्या 3 वस्तूंचेर आमी आतां इल्लेशें चिंताप आटोवचें, ह्या 3 संगतीचेर आमी आतां चिंताप आटोवचें वरत्या गरजेचें. हेरां खातीर मागणें करच्या विशयांत खंयच्याय रितीची एक दुसरी अभिप्राय ना. कित्याक पवित्र पुस्तकांतच आमकां कळीत आसा, सबार जाणांनी बरें जावचे खातीर जेजू लागीं मागणें केल्लें. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आरिगाराक ताचे शेजारी उखल हाडून आयिल्ले आनी ताका बरो कर म्हूण जेजू लागीं तांणी विनवणी केली. आनी तांचो भावार्थ पळोवन जेजून त्या आरिगाराक थंयसर गूण केले. आनी तशेंच आमी मुंदरून वेचें जाल्यार शेतपती आपल्या चाकराक गूण करूंक जेजू लागीं विनंती करता. कित्याक त्या चाकराक थंयसर येवंक जायना, त्या आरिगाराक थंयसर येवंक जावना. देखून जेजू त्या शेतपतीच्या भावार्थान ताच्या चाकराक गूण करता आनी थंयसर एक वर्तें असर घडटा. आनी मुखारसून आमी वेचें जाल्यार जायराची धूव ती पिड्यांत आसली आनी तो येवन जेजू लागीं विनंती करता, आपणाच्या धुवेक बरें कर, कित्याक तिका जेजू लागीं येवंक असाध्य. तसल्या संदर्भार हेर व्यक्ती तांच्या तर्फेन जेजू लागीं येतात, मागणें करतात आनी जेजू तांकां बरें करता. आनी हीच परंपरा आमच्या संस्कृतेंत आयला. केदोणाय आमकां खंयच्याय एका वस्तूची गरज आसा, आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येतात, आमच्या जिवितांत कश्टाचे तुफान उठता, आमी निराशा जाता, आमी निराशेंत बुडता, असल्या परिगतेंत आमी मागता ताचे संगी आमी हेर कोण आसात आमचे खातीर मागतले तांचे लागीं येवन आमी मागता. ह्या दृश्टांतांत असलीच एक परिगत त्या हळ्ळेंत आसली आनी लोक निरंतर थंयसर त्या आश्रमांतल्या गुरू लागीं येवन मागणें करूंक विनंती करताले. तर मोगाच्यानो हांगासर आमी त्याच दृश्टांताक परत पाटी वचया आनी एकेका विशयाचेर आमी आतां चिंताप आटोवया. त्या गुरूक एक जागो कळीत आसलो, गुपीत जागो. रानांतल्या त्या गुपीत जाग्यार तो गुरू वेतलो आनी थंयसर मागणें करतलो. आनी त्या गुरूनी चिंतला आसतलें त्या जाग्याची एक विशेष महिमा आसूंक पुरो आनी थंयसर मागणें केल्ल्यान देवाक तें आयकता. पवित्र पुस्तकांत आमकां हेंच आयकोंक मेळटा. सामारियागार आनी आमच्या सोम्याच्या मदें चल्लो तो एक संवाद आमी परत उडासाक हाडचें जाल्यार सामारियागार सांगता, आमचे पुर्वज दोंगरार थंयसर देवाक महिमा दितले, थंयसर प्रार्थना भेटयता. आनी जुदेव जेरुजलेमांत थंयसर प्रार्थना भेटयतात. पूण हांगासर जेजू भोव अपुरबायेन एक सोबीत वाक्य आनी एक तीर्मान दिता. जागो इम्पॉर्टंट न्ही, बगार आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करी जाय. आत्म्यान आनी सतान हांगासर आराधन करी जाय म्हूण सांगता. आनी असल्या ह्या एका अर्थभरीत उतराद्वारे जाग्याच्या वरणी आमचे अंतस्करण, आमचो भावार्थ आनी आमचो स्पिरीट कितल्या गरजेचो म्हूण सांगलें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आमच्या बोवारी सबार रितीची अभिप्राय व्यक्त जातात. थोडे सांगतात, अरे असल्या जाग्यार थंयसर मागणें चलता, थंयसर गेल्यार अजापां जातात. देखून कितेंय जर तर आमकां मेळाजे जाल्यार, कितेंय जर तर आमकां गरज आसा जाल्यार त्या जाग्यार गेल्यार मात्र आमकां
थंयसर मेळटा. मोगाच्यानो आनी थोडे सांगतात असल्या पूण शेतांनी गेल्यार खंडीत जावन आमकां मागलें मेळटा. पूण हांगासर एक विशय आमी उडासा काडची व्हरच्या गरजेची. आमकां कितें जाय तें दिवचें खंयच्या जाग्याच्या महिमेन न्हय, बगार आमच्या आनी देवाच्या मदल्या त्या निरंतर संबंधान आनी आमी विश्वासान आनी भावार्थान आमी देवा लागीं विनवणी केल्यार मात्र तें साध्य आसा. देखून आजकाल असलें एक चिंतप आसा आनी माध्यमाद्वारे त्या चिंतपाक एक चडीत पब्लिसिटी मेळना म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना मोगाच्यान. देखून मागण्याचे जागे हांगासर इम्पॉर्टंट न्हय म्हूण आनी ह्या मागण्याच्या जाग्यांनी मात्र गेल्यार आमकां सोम्याचे संपर्क जाता, देवाक आमची मागणी आयकतात म्हूण सांगचें खंडीत जावन एक फितीसपण शिवाय आनी दुसरें कितेंच न्हय. त्या दृश्टांतांत पयलो विशय जावन आसलो गुपीत जागो आनी आतां आमी दुसऱ्या विशयाक येवचें जाल्यार तें एक विशेश मागणें. वय मोगाच्यानो आजकाल आमच्या सुत्तुरांत आनी आमच्या परिसरांत आमी पळोवचें जाल्यार विविध रितीची मागणी हांगासर आसात. तुका जर तर बरें जायजें हें एक मागणें तूं म्हूण, दनपाराच्या इतल्याच वरार म्हूण, सकाळी फांत्यार म्हूण, नातल्यार सांजेर म्हूण, 1 पावटी म्हूण, 2 पावटी म्हूण, 3 पावटी म्हूण, 7 पावटी म्हूण, 13 पावटी म्हूण असले विविध रितीचे अभिप्राय आजकाल थोड्या मागण्याद्वारे आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. आनी तितलें मात्र न्हय, आजकाल आमच्या सोशल मिडिया आसा, आमच्या सामाजीक माध्यमांनी आमी पळोवचें जाल्यार जावं वॉट्सॅपार जावं फेसबुकार खंयच्याय रितीर तांणी एक मागणें पब्लीश करतात आनी हें मागणें तूं 7 जाणांक धाड या 70 जाणांक धाड आनी तुज्या जिवितांत अजाप जाता. कसलें एक फितीसपण. खंयचेय एक मागणें आमी आमच्या अंतस्करणांतल्यान भावार्थान मागल्यार मात्र त्या मागण्याक एक अर्थ आसा. तें सोडन 100 जाणांक धाडचें या बायपाट दिसाक 100 बोटी 200 बोटी 300 बोटी तें मागणें आमी निरंतर बायपाट म्हळें जाल्यार खंयच्याय रितीर त्या मागण्याचो प्रभाव आमच्या जिवितांत जाता म्हूण सांगच्यांत साध्यच ना. आनी हें खंडीत जावन हें एक फितीसपण म्हूण सांगच्यांत ती कांयच दुबाव ना. एक रैत सांतेक गेल्लो, सकाळी वेताना सर्व ताचे रांदवयांनी ताच्या गाडयेर घालून सांतेक गेल्लो आनी दिसभर सांतेन ताणें थंयसर व्यार केलो आनी सांजेर पाटी येताना काळोख जालो. हर एका दिसा सूर्य बुडतना ताका मागणें म्हणची एक संवय ताच्या मलगड्यांतावन आयिल्ली. आनी आतां मागणें म्हणचो टायम जालो, देखून तो आतां ताचें पोतें ओपन करता, उक्तें करता आनी थंयसर पळयतना मागण्याचो बूक ना. कितें करचें? इतल्या वर्सां तावन हांव सांजेचें मागणें म्हणून आसा. आज जर तर तें मागणें म्हणनातल्यार निजाकी देवाकी राग येतलो आनी म्हज्या जिवितांत परते कश्ट येतले. सोदता ताका थंयसर मागण्याचो बूक मेळना, बाय हार्ट ताका येना. देखून तो निमाणें देवाक उलो मारता आनी सांगता, देवा कसलें काम केलें हांवें, आज म्हज्या मागण्याचो बूक हांवें हाडूना. आनी जर तर तो मागण्याचो बूक ना जाल्यार म्हाका तांतलें एक अक्षर सयत म्हाका बायपाट येना. मागणें म्हणनातल्यार म्हज्या जिवितांत व्हडली एक चूक जाता. तर तूं जाणार, तूं व्हरतो देव. हांव थोडी अक्षरां सांगता म्हाका कळीत आसली, ती अक्षरां सक्कड तूं जोडसून जॉयंट कर न, परत त्याच मागण्याच्या रुपार तूं स्विकार कर म्हणालो. आनी मोगाच्यानो देवान आंज्या लागीं सांगलें खंय, येदोळ पर्यंत हांवें हांवें स्विकार केल्ल्या मागण्या प्रास हें मागणें वर्तें जावन आसा. कित्याक ह्या मागण्यांत खंयच्याय रितीची विधी विधानां वापरूंक नात, बगार ताच्या काळजा गुंडायेतावन प्रामाणीक रितीर ताणें जें कितें उलयलां तें ह्या मागण्यांत आसा. देखून हें मागणें आपणाक भोव मेसवालें म्हूण आंज्या लागीं देवान अभिप्राय उसारली म्हूण एक काणयेंत आमकां आयकूंक मेळटा. पूण ही काणी जाल्यार कितल्या एका विशेश लिसांव दिवचें तसली जावन आसा. कित्याक आमचें मागणें न्हय केवल एक विधी विधान जावन बदलोवचें. सकाळीं जावन सांज म्हणसर आमकां बायहाट येवची मागणी जाय तितली आसूंक पुरो. ह्या सांजेर इतलेच वेळार आमी म्हणचें मागणें आसूंक पुरो. पूण आमी म्हणच्या त्या मागण्यांत अर्दे वराच्या मागण्यांत जर तर एक 60 सेकंड आमकां देवा लागीं एक प्रामाणीक तरान
एक वैयक्तीक संबंधान मागणें करूंक साध्य जाल्यार एका वराच्या मागण्या प्रास एका मिनिटाचें मागणें तें वर्तें जावन आसा. मोगाच्यान आजकाल मागण्याचो अर्थ दुसरोच जाला म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. कित्याक मागणें आजकाल आमकां वैयक्तीक रितीर देवा संगी भासाभास करूंक, देवा संगी संपर्क दवरूंक तें एक साधन म्हूण सांगलें. आयच्या ह्या परिगतेंत आमचो लोक विसरला, आमी सर्व विसरल्या. कित्याक आजकाल मागण्याच्या नांवान सबार रितीची पितीसपणां चडल्यांत. थोडे व्यक्ती खंयसर मागणें चलोवंक येतात, लोक हजारांनी थंयसर धांवता. थोडे व्यक्ती खंयसर मागणें चलोवंक वेतात, थंयसर अजापां घडटात म्हूण पळोवंक हजारांनी लोक वेतात. पूण त्या रेतीर मंदिरांत जावंक पुरो, निरंतर दुसरी रेतीरो जावन आसतना दुसऱ्या खंयच्याय दिसांनी तितलो लोक थंयसर गेल्ले पळोवंक मेळना. कित्याक असलो एक विपर्यास? कित्याक आजकाल लोकांक जायचे केवळ एक डिमांड, आनी जे कितें आपणाक मेळोवंक आसा स्वार्था खातीर धांवची ती एक परिगत आमच्या मदें ती उपजाला म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. देखून मागणें न्हय केवळ आमचें डिमांड, बगार मागणें जाय जे आमकां देवा संगी एक संपर्क दवरचे आनी भासाभास चलोवची एक वाट. देखून भोव आपुरबायेन मागण्याची विधी विधानां वरवीं गरजेचें जावन आसा आमी देवाची समीपायी सोडची. ह्या विशीं वर्त्या थरान आमकां पळोवंक मेळटा, वाचोवंक मेळटा. जर तर तुका तुज्या देवा लागीं संपर्क करूंक जाय, जर तर तुका सोम्या लागीं निरंतर संपर्क दवरूंक जाय, तूं तुज्या भितरल्या कुडाक वच आनी थंयसर दार धांप आनी थंयसर आसच्या तुज्या बापा लागीं थंयसर तूं मागणें कर. मोगाच्यान अशें हर एकल्याक आमच्या कुडाच्या भितर वचून बापाक मेळोवंक अवकाश आसा. पूण आमची नासमजणी जावंकी पुरो, या सामाजीक परिगती जावंकी पुरो, आमचें चिंतप मागण्या तावन आत्वेंच जावन आसा. मागणें न्हय केवळ एक विधी, बगार मागणें जावन आसा आमच्या मदें आनी देवा मदें एक संबंध जोडचे तसलो एक बळादीक गांच ह्या सांको. केदाळा आमी आमच्या मागण्या द्वारी देवाक लागीं जाता, खंडीत कसल्या कश्टा अनवारांनी आमकां तो बिलकुल सोडून घालचो ना. खंयचेय कश्ट येतना, खंयचेय रितीचे समस्या आमच्या जिवितांत उपजातना पयलें आमी वचोंक जाय आमच्या देवा लागीं. आनी जेन्ना आमी आमच्या देवाक मेळटा आनी आमची परिगत ताचे मुखार आमी उक्ताडाक हाडटा, त्या घडये खंडीत जावन देव आमचें जिवीत आपडटा आनी आमच्या जिवितांत वर्त्या रितीची अजापां करता. मोगाच्यान मागणें जावन आसा एक बळादीक हातेर, मागणें जावन आसा एक वैयक्तीक हातेर, मागणें जावन आसा ताच्या समीपायाची रूच सादची एक वाट. ह्या मागण्या विशीं आमची दिश्ट निजायकी एक खऱ्या वाटेची ती जावन आसूंक जाय. म्हज्या आनी देवा मदें जें कितें आमकां संबंद करूंक आसा, मागण्या वरवीं तें खंडीत करूंक जाता. न्हय जागो, न्हय विधी विधान. आमी करचें मागणें एक विधी जायना जावं, आमी करचें मागणें एक फितीसपण जायना जावं, बगार मागणें म्हज्या आनी देवा मदें एक संबंद दिवचे तसलो एक बळादीक बांद जावन दी म्हणल्या ह्या एका आशया खाल ह्या आटोवांत सहभागी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळा सोम्या, ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या आटोवाक सहभागी जाल्ल्या सर्वांचेर तुजें वर्तें बेसांव घाल म्हूण आमी मागता. आमचें मागणें आमचे आनी तुजे मदलो संबंद दृढ करूंक, आमचे आनी तुजे मदलो संबंद बळादीक करूंक आनी त्या संबंदाद्वारी आमच्या जिवितांत कितेंय चड उणें घडता जाल्यार तें सर्व सारकें जावं आमच्या जिवितांत सर्व बरेंपण येवचे खातीर तें मागणें आमकां एक कारण जावं दी. हें मागणें केल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजींत तुजी महिमा दिसान दीस ती गाजोवन दी आनी तुजी महिमा सगळ्या संवसारार ती प्रसारून दी. ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणीचे तुजे आशिर्वाद घाल आनी तशेंच तांच्या जिवितांत निरंतर सुख शांती आनी समृद्धी
फावो कर म्हूण आमी मागता. आमेन. दिव्यवाणी